वास्को शारांतल्यो ह्यो रेसिडेन्शियल आनी कमर्शियल बिल्डिंगो. दाट लोकसंख्या आशिल्ल्या ह्या बिल्डिंगांनी फायर सेफ्टीची यंत्रणा आसून नाशिल्ल्यात जमा. फायर हायड्रंट्स खंयच्या तेंपार रिफील आनी चेक केल्ले कोणाकूच याद ना. जबाबदार कोण काय म्हटल्यार बिल्डिंगेचे सोसायटी पासून फायर डिपार्टमेंटाक बोटां दाखोवन जाली. Now, at the time of occupancy, which is granted by the builder, he takes the occupancy certificate from the authorities. It is essential that these fire fighting norms all are followed, and at that time it is followed. After that, there is neglect of the equipment. So that becomes it should be the responsibility of the society, and the firefighting department also should see that every 2 years they come and they do a check on that equipment. ते सोसायटीची बॉडी जी आसा, कमिटी जी आसा, त्या कमिटीन आनी त्या मेंबरान करप. आम्ही जेन्नाच्यान शॉप घेतला न्हू, आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें की फायर हायड्रंट दिला म्हणून इन्स्टॉल, पण त्याच्या उपरांत आमकां अशें मॉक ड्रील बीन कोणी दिवंक ना फायर डिपार्टमेंटान. सो इन केस जर एमर्जन्सी आमकां जाय जाल्यार आमकां ऑपरेट करूंक जमचें ना तें. 6 म्हयन्यान नाल्यार 1 वर्सान फायर ब्रिगेडीन येवन तांकां डेमो दाखोवन तेंचे फायर एक्सटिंग्विशर कशें ऑपरेट करपाचें, खंय जर उजो लागलो जाल्यार खंयच्यान धांवपाचें, कशें धांवपाचें, हें ते फायर ब्रिगेडीचें काम ते फायर ब्रिगेडीन येवन करूंक जाय. पूण फायर ब्रिगेड हांगा केन्ना येत ना आनी केन्ना पळोवंकूय ना दिसता म्हाका दिसता फायर ब्रिगेड. प्रुडंटान फायर ब्रिगेड ऑफिसराक गाठलो. तो म्हणटा बिल्डर बिल्डिंग बांद मेरेन फायर सेफ्टी सांबाळटा. उपरांत सोसायटी फॉर्म जाली काय तांणी तें पळोवप. सोसायटीवाले लक्ष घालिनात. It is pointless having the system in its place. When the system is there, when the building is there, the system should be maintained. Notices, as I said, fire prevention cell does this procedure of giving them letters to maintain it regularly, but they do not respond back to us. फायर एमर्जन्सीचेर मॉक ड्रील करतले जाल्यार लोकांचो तेको जाय. लोकांचो खंय जाय तसो रिस्पॉन्स येना. We are always ready to conduct mock drills, but it is the public also who should take the initiative. It happens sometimes we have to write letters to them, reminders to them. Even after meeting them personally, we don't get dates from the people to conduct those mock drills. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार.